ubi ravia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. आमचे थंय आसुल्लो स्पिरीट उज्याच्या केंडा सारको आमी परत्यान पेटोवंक जाय म्हणून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पाऊल आमकां उलो दिता. हरी एक येवकारिस्त हाची एक घडणी. आमचे थंय आसुल्लो स्पिरीट आमी परत्यान परत्यान जियोवचो. देखून ह्या आयताराच्या पवित्र बलिदानाक आमी सांगता मेळिल्ली आसा आनी जेजू आमकां उडास करता एका सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ आमचे थंय आसल्या आनी खरोच आसा म्हूण पातयेवया आनी हाका लागून ह्या मेजा भोंवतणी आमी जमल्या. देखून देव आमकां आमचो भावार्थ सोडूंक खऱ्यापणान ताची सेवा करूंक आनी ह्या जळटल्या स्पिरितान आमचे क्रिस्तांवपण खरें जियोवंक ह्या हप्त्यांत देव आमकां आदार दिवं आनी हाका लागून येवकारिस्त आमकां उपयोग असो जावं म्हूण मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसो भगेवन सदांच हांव कुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Surgim Charaya Sepudve
सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्या पवित्रज्ञा संगाती देवा बापाची मायिने जेजू ख्रिस्ता इतलोस तू गोवी इतलोस तू ईश्वर इतलोस तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्व पदवीधरा आणि सस्नच्या देवा तू अगणित मोवळायसो बाप तुझे लगी मागतेल्यांक तांकां फावो जाल्ले प्रास चड आनी तांणी आशिल्ले प्रास चड तूं दिताय. तुजे काकुळतीन सर आमची पदकां बोगोस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरनाव तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवो चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. नितीवंत मनीस आपल्या विश्वासीपणान जियेतलो. हबक्कूक प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसाप. सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावूं आनी तूं म्हाका आयकूनचो नाय. जुलूम अशें म्हळ्यार हांव तुका बोब मारतां पूण तूं म्हाका निवारिनाय. खोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय. तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जालाय. नास आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात. झगडी आनी दुस्मानगाय वाडत वेतात. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जमचे खातीर फळयांचेर तें बरय. हे दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत ते शेवटा विशीं उलयता आनी तें फटयना. ते गडाय करीत जाल्यार ताजी वाट पळोवन राव कित्याक ते खरेंच येतलें. ते येवंक लांब काळ लागचो ना. पळय जो मनीस प्रमाणीक न्हय तो नाश जातलो पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विश्वासपणा वरवीं जियेतलो. देवाचें उतार्यें. देवाची उदकां. Gita gayanani tachi kit gavi
सर्वेस पुरा सुतालो तुमका आयकसाल्या तुमची काळजां दारू करी नाका येया सर पडून ताका आराधन करया आमकां रचलेल्या देवाहुचीर दिंबिया आनी बोडया तो आमचो देव आमी ताच्या सरोवराच्यो शेळयो तो पोस करून सांबाळता तोही आसरेस पुरा सुताळो तुमकां आयकसाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका आसरेस पुरा सुताळो तुमकां आयकसाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका साम पावलून तिमोतीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भोव मोगाच्या पुता हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केण जळशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां देवान आमकां वियोवन करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रण करता तो आत्मो दिला तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजना बगार देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगडच्या कश्टा वावटीन म्हजे सेवें भागीदार जा क्रिस्त जेजू थंय भावार्थान आनी मोगान मुजे तावन तुवें आयकल्ले ते निश्चित शिकोवन तुजो आदर्श करून घे आमचे थंय वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुजे ताबेन दिल्ले स्वताचे मोलादीक दिर्वे सांबाळून व्हर देवाचें उतर हें देवाचें उडूप Hallelujah, 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 Hallelujah. सोम्या सोसो ससनाक पाळटा हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसू तुमच्या सोबी आसू लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या एक पावटी धर्मदूत सोमिया लागीं म्हणाले आमचो भावार्थ चडय सोमियान तांकां सांगलें एक सस्वाच्या कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुका सुमटून काडन दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो तुमच्या मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बोकऱ्यांक सोरोंक म्हूण एका साकराक साकर दवरलो म्हूण चिंतया तो कामातावन फाटी येतच वेकी वोस आनी जेव म्हणून दणी ताका सांगितवे तशें म्हणच्या बदलाक वोस म्हजें जेवण तयार कर पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत उठून जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय आपणें फरमायिल्लें केल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा
तशेंच तुमकां फर्मायिल्लें सकट कर्ण जातस तुमी म्हणा जाय कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. खंय तरी ओडदीक जावं ह्याच इगर्जेन जायते फावटी ओडदी चलतात दियाकोन ओर्द. पुर्वांचो थोड्या दिसां उपरांत एक हांगा दियाकोन ओर्द आसा. ह्या याजकपणाची ओर्द ह्या अप्रूप आमकां खंय पळोवंक मेळची एका बिस्पाची ओर्द. आतां कोडयाळचो बिस्प आमकां थोडो तेंप जालो. ह्या वर्दीच्या वेळार एक वासाप सडावत कण दुसरी वासपां आसात जाल्यार आईच्या दुसऱ्या वासपांत आमी आयकल्लीं उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. सांत पावल आपणे हात दवरल्या तकलेचेर हात दवरल्या तिमोथीक प्रोत्साह दिवन ताका बरीशी बुदबाळ सांगता. आनी ही बुदबाळ ह्या ताका दिवचें तें उत्तेजन तिमोथीक मात्र न्हय आमकांय हर एकल्यांक लागू जाता. कित्याक जावं पुरो एका ह्या जागाचेर तकलेर हात दवरून ताका मागची रीत ती बिस्प ताका मागता जावं पुरो पूण पवित्र स्नानान आमकां हर एकल्यांक देवाची भुरगीं जावचें आनी तसल्याच त्याच स्पिरीट ताका घेवचें देणें मेळना. देखून सांत पावलाची उतरां एका ओर्द घेवच्या उमेदवारीक मात्र न्हय आमकांय हर एकल्यांक लागू जावचें. हाका लागून परत्यान तुमच्या गमनाक हाडची जाल्यार एक 2 उतरां आयच्या दुसऱ्या वासपांतली हांव सांगूंक सोदतां. हांवें तुजेर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्यांचें खेंड. आज आमच्या घरांनी चड करून सिटींत आमी आसतना आमकां ही खेंडां पळोवंक मेळनात. जर तर लांकूड घेवन आमी रान्नीचो उजो करता जाल्यार खेंड कळटा थंय. चड करून आमकां दुवरूच पळोवंक मेळटा नातल्यार आमच्या घरांनी गॅस आसा. खेंड जळाशें कर म्हूण हांव तुका उलो दितां. आनी खेंड जळाशें करीचें जाल्यार थोड्या फावटी इल्लेशें पेटयल्ल्या वेळार ताचेर गोबोर मांडटा. आमी फुंकेचें पडटा. आमी कितलें वारें घालता उजो चड पेटता. देखून हें खेंड जळाशें करूंक उलो दिता. देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना बागार आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. आनी हे खेंड जळाचें जाल्यार भितर आसचो उजो खंयचो ह्या तांतें लांकूड खंयचें आमकां दिल्लो सताचो आत्मो. भाव भयणीनो हातूंत सांत पावलाच्या उतरांनी बरें एक सिक्रेट आसा. एक गूठ आसा. गूठ कसलो हाच्या पयल्या वाचपाक या. हबाकूक प्रवादी त्या काळाची परिस्थिती देवा लागीं सांगता. लोक आमी म्हणटा ब्रह्मनिरास जाला. लोकां लागीं आसुल्लो बरवसो गेला. कितें जालां जोआकीम म्हणलो राय आसुल्लो सुशेगाद आसा. सुशेगाद आसा. लोकां मदें अणीत सडल्या. लोक कश्टादे आसा पूण राय सुशेगाद आसा. आमची आतांची परिस्थिती मोती घेता. लोक कश्टादे आसा राय सुशेग आसात. आनी त्या वेळार खरेंच आमी पातयेवचो एक देव आमी पातयेवचो एक राय आनी आतां अशें अणीत घडल्यार कितें करचें भियोवन लोक हबाकुकाक विचारता. आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर. ह्या देवा लागीं उलय. आनी आयचे वासा पयल्या वाचपांत हबाकूक देवा लागीं पुरपुरता. ह्या सांगता लोक इतलो कश्टान आसा तूं कान दोळे दांपून आसल्या बरी ओगे आसाय गी. कित्याक लोकांची परिस्थिती. आनी देव ताका जाप दिता. देव ताका विस्तार उतराडी खंयच्या नमुन्यार तो आमची राखवण करता म्हूण सांगता. भाव भयणीनो पूण विशय तो न्हय. भावार्थ आमचे थंय परिपूर्ण नातल्यार या आमी भावार्थांत वाडना जाल्यार असलींच सवालां आमचे थंय आसात. संवसाराचे नीत अणीत चलते आसता. आमकां क्रिस्तांवांक मेळिल्ल्या देण्या प्रकार अणीत जाता आसतना आमी ताळो उबल्यार आज तुमी जाणात दुबळ्याक ह्या अस्कत्याक आणखी दुमकून सकला घालतात.
त्या वेळार आमी कसो आमचो ताळो उबारचो तेय एक सवाल सुलभायचे न्हय. पूण भायर तावणूच सक्कड बरें जायचे मनशाक देवाचे उतरी आमकां एक कितें गुटू दिता, सिक्रेट दिता. भायल्यान कितेंय आसूं भितरल्यान आमी जर तर उजोचूं नासतना ते पालवून गेल्ल्या उज्या सारके या पालवून गेल्ल्या केंडा सारके ओगे आसा जाल्यार तटस्थ आसा जाल्यार कितलेंय फुंकल्यार ताका प्रयोजन ना. म्हळ्यार असो अर्थ कितें? आमी चड करून थोड्या बुटी गायिल्ल्या मनशांक दुखेस्त मनशांक सांगता कोणेय आमचेर घाई करियेत, आमचेर एक तालवार मारियेत, पूण दूख आसा न्ही ती तुजी विंचोवन. आमी म्हणटा इंग्लिशान म्हणचे जाल्यार पीपल कॅन वूंड यू टू गेट हर्ट. म्हळ्यार हेरांनी तुका खंयच्याय नमुन्यान अपमान करियेत या तुज्या आंगाक मारियेत, तुका घाई करियेत, पूण भितर ती दूख आसा न्ही ते घाई जावचे ती तुजी विंचोवन तें आसचें आंगा. तेंच म्हज्या इश्टान एक म्हाका लक्ष्य नाशिल्ल्यान थोड्या फावटी जावं पुरो या खंयच्या एका भायल्या मनशान एक कितें मार दिलो या म्हाका कितें आंगाक घाई जालो हांव थोड्या फावटी विसरून सोडटा. पूण म्हाका कोणाचे विरोध चड आसा तांणी एक उलयलें उतर सयत म्हज्या काळजांत बरें नाटवून आसता. कित्याक तो घाई आंगार जावच्या की म्हज्या तकलेक चड जाला, तकलेन चड जाला. देखून भितर जर तर आमी भिवकुरे, भितर जर तर आमी भिवकुरे आमच्यान कांयच करूंक जायना. देखून सांव पावलो आईच्या दुसऱ्या वाचपांत आपणेच हात दवरल्या. लिस्त्रा गांवांत तो आसल्या वेळार ह्या तिमोथीक ताणें विंचुल्लो. ताच्या दुसऱ्या मिसांव पयना वेळार तिमोथी ताका मेळिल्लो आनी ताच्या उपरांत तिमोथी ताच्या सांगाता वेता, सांव पावलोक आधार दिता. आतां सांव पावलो इतल्या उद्वेगांनी कित्याक ही उतरां उलयता? सांव पावलो इतल्या उद्वेगांनी कित्याक ही उतरां उलयता? पळया, खंयच्या वेळार आमी आमच्या मदली सतानिती खातीर झुजतां या देवा खातीर देवा सांगाता रावुल्ली आसा ती आमच्या मोरा काळार कितें बुधबाळ दितात? जर तर आमी दिना आमी खरी क्रिस्तांवां न्ही. ती कितें बुधबाळ दितात आपल्या ल्हानांक? पुता भावार्थ सांडनाका म्हणटा. कश्ट आयल्यारी तिरासानीन राव, सोसणिकायेन राव, तीन उतरां सांव पावल सांगता. कित्याक तो आतां ताचे मिसांव कर्ण येपटी ताका रोमांत ताका बंदिवान केल्लो, सांव पावलोक जैलान घाल्लो. आतां तो परत्यान दुसऱ्या फावटी रोमाक येवन पावला आनी तो जाणा आपले शुभ वार्ता परगट केल्ल्या खातीर तो म्हणटा क्रिस्ताची सुवार्ता परगट केल्या शिवाय म्हाका निर्वोग ना. क्रिस्ताची सुवार्ता परगट केल्या शिवाय म्हाका निर्वोग ना. निर्वोग ना म्हळ्यार कितें? आमी बऱ्या उतरांनी सांगचे जाल्यार चिंत्या तुजे थंय खंयसलो एक गूट आसा तो तुवें आनी एकल्याक सांगल्या शिवाय तुका हांगा तळमळे. निर्वोग ना. थोड्या फावटी आमी खंयचे म्हणयेत सादो एक दाखलो जावं पुरो, तुका एका भायर एका गरजेन वचूंक आसा, एका टॉयलेटाक वचूंक आसा, तुका उपाय ना, निर्वोग ना, म्हाका दावाजेच पडटा म्हणटा आमी. निर्वोग ना. तशें करिजेच हांवें ते वसाजेच. सांव पावल पळय कितले सोबीत रितीन सांगता. क्रिस्ताची सुवार्ता परगट केल्या शिवाय म्हाका निर्वोग ना. आनी आतां तो रोमांत आयला आनी ताका आतां क्रिस्ताची सुवार्ता परगट केल्ल्या खातीर कितो परिणाम जाता म्हणून खबर आहा. कितें परिणाम जाता आतां? नेरो राय चक्राधिपती ताका धरतलो, परत्यान ताका बंदिवान करतलो, ताची तकली कापून ताका जिवेशी मारतलो आनी सांव पावलोचे मारतीर पळोवंक. आनी सांव पावलो आपूण मारतीर मोरच्या पयलें ताका भोगता. कोणाक हांवें बुधबाळ सांगची? आतां एफेजान म्हजो पूत आसा, पूत म्हळ्यार ताणें जल्म दिल्लो पूत न्ही, भावार्थान तसो पूत तिमोथी आसा, थंय आतां तो बिस्प जाला आनी ह्या बिस्पा थंय सांव पावलो पळयता थोड्या रितीची कावजेनी आसा, ताच्या आंगांत तितली भलायकी नातल्ली, गांव जावं पुरो व्हड पूण हो बिस्प जावं पुरो इल्लोसो कावजेनेसो, देखून कितें उर्बा जाय आसली ती उर्बा ना. देखून सांव पावल ताका उत्तेजन दिता. तुमकां बोगाना आतां तुमचीं भुरगीं तटस्थ जावन बसल्यांत, भियोवन बसल्यांत, तुमी वडिलां तुमी कशें उत्तेजन दितात?
त्याच प्रमाणे इगर्ज माताय आमकां बरें उत्तेजन दिता आमच्या भावार्थांत जियोवच्या. आनी हाका लागून हे उत्तेजन दिलें म्हणून आसतना आमकां बेस्टेंस जयकार करा म्हणून आतां थोड्या फावटी जाता, आमच्या राजकारणान जाता. ताचे उपरांत भितर सकट पोकळाय हांगा सांबाव उगडास करून दिता आमकां दिला सताचो आत्मो. भाव भयणीन इतलेंच उगडास दवरल्या जालें की तांक हें बळ आमकां भायर न्ही. जायते फावटी आमच्या शिकोवणेन जाता पवित्र आत्म्या ये देवून, पवित्र आत्म्या ये देवून आमी मागता. आनी सगळ्यांनी चिंतचे पवित्र आत्मो थंय खंय आकाशार आसा. पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्याक आमच्या पवित्र स्नानांत दिल्लो आसा. जावं पुरो थोडी भुरगीं सोड न्हू, सगळ्यांक आमकां तिरावणेचो ह्या क्रिस्माचो साक्रामेंत मेळ्ळा. परत्यान आमकां पवित्र आत्मो दिला. देखून आमकां ही तांक दिल्या, आमकां भावार्थाची देणे जियोवच्याक एक लायसन्स मेळ्ळा जाल्यारय आमी आणखी आशेवन आसा ये म्हळ्यार खंय तावन येवचें. देखून सांब पावल उत्तेजन दिता हांवें तुजेर हात दवरल्या वेळार आमचेर ह्या जागान आमकां ते मागकल्ल्या वेळार ह्या क्रिस्माच्या वेळार आमच्या कपलाक मागकल्ल्या वेळार तोच आत्मो आमकां दिल्लो. देखून तो आतां जागो करया. तें कॅन्ड ताका वयल्लो वारें फुंकून जिवें करया. आपापिन्स आमकां कळटलें आमचो भावार्थ कितलो गूण आसा, घट आसा म्हणून. कोणा लागीं ही तिरासण ना. तांकां कोणी कितें आजकाल तुमी जाणात इंगळे भायरी मोलाक मेळटात. सोनाराचें काम करच्यांक आनी खंयच्या गरजेत आसल्या इंगळे भायर मेळटात. ते इंगळे कितें करतात ते व्हरून मोलाक घेवन आमी कोल म्हणटा, कल्लीदलो म्हणटा, तेंय जावं पुरो. ते व्हरून दुसऱ्या कडेन खंयी पेटोवन ताचो फायदो जोडटात. त्या म्हण्यार आमची जिणी जावंक नजो. कित्याक आमी आमच्याच घरा तो उजो जियोंक जाय, ती उर्बा जियोंक जाय, आमच्याच जिणयेन ती जियोंक जाय. नांतर जालें हेर बल्प येतले आमकां सोर न्हू ते आमचो उजो पेटोवन आनी तोच लोक जो क्रिस्तांवपणाक आसा जंय आसलो क्रिस्तांवपणाक विरोध जाता. कित्याक स्वताच्या आत्म्याक तांणी नाश केला, स्वताच्या आत्म्याक गुड्डी घालून दांपून दवरला. देखून उगडास दवरया. जशें एका याजका वयर, एका दियाकोना वयर, एका बिस्पा वयर मागणी करून तें मागणें आसा, ह्या देवाचें उतर संपूर्णायेक पावता. त्याच प्रमाणे आमच्या हरी एकल्या थंय आज हें देवाचें उतर संपूर्णायेक पावता. उबी रावया. आमचो भावार्थुसान सांगया. सतमंता देवा, सर्व पदवीधरा बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत सोमवलो, अंकुवार मोरयेंत जल्मलो, पोंस पिलाताक तांणी कस सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गा सोडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकता, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचे जीवन कोण, ससनाचे जिवीत. आमेन. सत्वाच्या कणातींतलो आमचो भावार्थ तरी व्हड न्हय, पूण भरवशान देव आमकां दितलो म्हणल्या आशेन आमच्यो गरजो, आमची मागणी ताचे थंय दवरुया. मोगाला बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी भावार्थ परगट करचो वावर करता आसतना तांची जिणे रीत एरांक एक देख जायशें कर. तांणी उतरांनी तशें करण्यानी तुका साक्षी जायशें तुज्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान तांकां बरमून मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक, संविधानाची मोलां उखलून धरून लोकांचे हक्क राखून व्हरूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे दियेसीजेन पवित्र सभा खरो भावार्थ्यांचो जमो जावच्याक सहक्रिस्ती परजेन खऱ्या मागण्याच्या आनी सॅक्रिफिसाच्या मनोभावान आनी एकवटान जियोंक दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे फिरगर्जेंत आसच्या सर कुटुंबाक राख आनी सांबाळ. देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरून
निस्वार्थी मनोभावान एकामेकाच्या मोगा सेवेन एकवटीत जाऊन तुझो आधार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांचेर आनी युवजनांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ती वाडून येता आसतना माध्यमाच्या प्रभावांक ओळख जावन वायट चालींक बली जायनासता खऱ्या क्रिस्ती आनी मनशापतनाच्या मावल्यांनी घट जावन जियोंक तांकां कुरपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एंकोरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्ल्या आमी अरियेकल्यान क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान घट जावन ताच्या मिसावांत वांटो घेवन बावार्थाक साक जायशे जियेशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या बापा आमचे आत्मीक पोशण जावन वायतरसो सॅक्रिफीस तुवें आमकां दिलाय आनी हाचे वरवीं आमचो भावार्थ आनकी चड रुता जाता. तर आमचे सांगाता तूं राव ह्या मुखल्या हप्त्यांत वो भरपूर मापान जियोंक आमकां आदार दी आनी हाचो फळ आमच्या वैयक्तीक आनी कुटुंबाच्या आनी सामाजीक जिणेंत दिसून येवं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनात आनी मेमेत आमच्या नेके पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांसू अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करू फावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मर्येत हांव जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povi, povi, Paransu serves for tu, Sarkani sumsarvata tuja vaibhava.
सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so gut pergetuya. Jesu melu, Jesu jiwansa, Jesu nogyan idolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पौल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पसळीत मुखामोळ पळोवन फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरी देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे ती सोपती बागेवन दंडुता आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेधार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान नत्रेक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ
तुझी येत्याने राजवस चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्हे आसू. तुमच्या सोबे आसू. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
काळजांतयल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. मुगळा जेजू, तूं आमचो राय जावन आसाय, तुका आमी अर्गां दिता. भावार्थ, ह्या भावार्थाद्वारी आमचे थंय तूं आयलाय. सुमया जेजू, तुका आमी अर्गां दिता. ह्या भावार्थाक तसो भावार्थ आमी रुता करूंक तूं आमकां कुमो कर. प्रार्थूया. सर्व पदवेदारा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घटांनी फळादीक जावं. आमचें खाण जेवण कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं, असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव,
बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Swadam supaku Diranami guru Pegedang Krista Shanti pasu kamu Niti pasu susu Suntuk suklian waru Samya satsmoga Jisu tuam suwata Bukar tuam pasamba Kupinsun ami asu Cie cinta setangka Jisu tuam suhata